नमस्कार, पळूया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. भायले नुस्तें हाडपी ट्रेडरांनी FSSAIचे नेम लायले खुटयाळाक. ट्रेडरांकडेन गोयचे FDAचे लायसन ना तेन्ना तांच्या राज्यांतले FDAचे लायसनय ना. काँग्रेसीची नुस्तें आडावपाची शिटकावणी. मुख्यमंत्री परत गोंयांत येतकच राज्य कारभार चलोवंक पर्यायी व्यवस्थेचेर ताचे कडेन उलयताले भाजपा आनी गोवा फॉरवर्डाची प्रुडंटाच्या डिबेटींत म्हायती. मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो हेल्थ स्टेटस 24 वरां भितर जाहीर करात. दुयेंत मुख्यमंत्र्यान दिवचो राजीनामो, काँग्रेसीची मागणी. साश्टी सब रजिस्ट्रार ऑफिसांत धुडगूस घालो म्हूण फातोड्डे पोलिसांनी महिला काँग्रेसवाल्यांक उडयली भितर. जल्म मृत्यू दाखल्यांक लोकांक घश्टे काडचे पडटा म्हूण घेराव. गोवा डेअरीच्या असिस्टंट मॅनेजराच्या लाच प्रकरणात डेअरीचो MD आनी दोगा ऑफिसरांक ACBन उजरायले. तिगांकय बसोवन कोंत्राद आनी डिलाचेर 2.5 वरां जबानी. आनी एशियन गेम्सांत एथलेटिक्सांत भारताक आनीक एक भांगरा पदक. मात दादल्यांच्या हॉकी सेमीफायनलींत मलेशिया कडच्यान शॉक. भारताची 12 गोल्ड मेडलां. आनी पश्चिम विभागीय बास्केटबॉल सर्तींत खडेगांठ महाराष्ट्र आड गुजरात. गोवा बास्केटबॉल संघटना करता खेळगड्यांक उर्बा दिवंक बरेपैकी यत्न. भायले नुस्तें हाडपी ट्रेडरांनी FSSAIचे नेम लायले खुटयाळाक. ट्रेडरांकडेन गोंयचे FDA लायसन ना तेन्ना तांच्या राज्यांतले FDAचे लायसनय ना. नुस्त्यावेली बंदी काडटना FDA मंत्री विश्वजितान ट्रेडरांक FDA खाला रजिस्टर जावंक वा लायसन घेवंक 15 दिसांची मुजत दिल्ली. मात आज मेरेन एकाय ट्रेडरा कडेन ना लायसन ना रजिस्ट्रेशन. काँग्रेसीन भायले नुस्तें आडावपाची शिटकावणी दिल्या. फॉर्मालिनाच्या नुस्त्याचो बोवाळ जाल्या उपरांत सरकारान आपले पद्दतीन चॅक नाक्याचेर FDAची चाळण लायल्या. भायल्यान नुस्तें आयतीचेर घाल्ली बंदी सरकारान 2 ऑगस्टाक काडली. जे ट्रेडर भायल्यान नुस्तें हाडटात तांकां FDA कडेन रजिस्टर जावचे पडटले वा तांकां लायसन घेवचे पडटले म्हूण FDA आनी आरोग्य मंत्री विश्वजितान सांगिल्ले. फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड कायद्या खाला ही गजाल गरजेची. From Goa, dealing with import of fish from outside Goa are to ensure that they have obtained the license and registration under the Food Safety and Standards Act 2006 from the FDA within 15 days from the date of issue of this circular. कळ्ळें न्ही. आतां फिश इम्पोर्टर जे आहा न्ही तेंची जबाबदारी आहा की हे सगळें करप. Fish traders operating from outside the state of Goa who are involved in transportation of fish to the state of Goa shall obtain license registration from the concerned state FDA or in the absence of which FDA Goa, and the fish should be transported only through the insulated vehicles. भायल्या राज्यांतल्या ट्रेडरांक FDA कडेन रजिस्टर जावंक वा लायसन घेवंक FDA मंत्री विश्वजितान 15 दिसाची मुदत दिल्ली खरी. मात सध्या परिस्थिती वेगळीच आसा. आता म्हयनो जालो तरी नुस्तें येता. एकल्याय ट्रेडरान रजिस्ट्रेशनाक वा लायसन्साक गोंयच्या FDA कडेन अर्ज केल्लो ना. इतलेंच न्ही, FDAतलीच सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ह्या ट्रेडरांकडे तांच्या राज्याच्या FDAचे सुद्धा लायसन्स ना. सूत्र सांगता ते प्रमाण मंत्र्यान घोषणा केल्या उपरांत खुबशे ट्रेडर्स FDAच्या ऑफिसांत चौकशे खातीर आयले. मात उपरांत एकल्यानूय अर्ज केलो ना. आरोग्य मंत्री विश्वजितूच FDA कडेन रजिस्टर जायनात वा लायसन घेनात त्या ट्रेडरांक गोंयांत नुस्तें हाडूंक दिवचे ना म्हूण स्पश्ट उलयल्लो. After the end of 15 days period, vehicles bought in by traders without license registration under Food Safety Standards Act will not be allowed to enter the state of Goa. Local fish traders dealing with traders from outside the state shall ensure that these traders comply with the above requirements in order to avoid inconvenience to themselves. सध्या FDA पोळ्या आनी पत्रादेवी चॅक नाक्यार भायल्या नुस्त्याचे चॅकिंग केल्ले भशेन करता. मात ह्या ट्रेडरांकडे FDAचे लायसन्स आसा काय ना तेच पळयनात.
लायसन वा रेजिस्ट्रेशनाक अर्ज करपाचे तांकां पडून गेल्ले ना, तरी पूण फिश माफियांक गोंयचे फिश मार्केटांनी रान मेकळे. काँग्रेस म्हणटा गोंयकारांच्या आरोग्याकडे खेळ करनाकान सरकाराचो कारभार असोच उरल्यार भायले नुस्तें आडोवपाची आलेख्साची शिटकावणी. My duty is to write to the government. If the government doesn't act, we have to take the law in our own hands. We will go and stop the fish. We are going to stop the fish. Not only stop the fish, we are going to check the fish at the depot, and we are going to monitor. I will do it. I will do it myself. So I will take. Then don't say that we have taken the law in our own hands and go and arrest us. Yes, I'm warning government. Time period. I'm giving them 8 days to rectify. After writing to the department, after taking up issue in the assembly, आजपासून एक क्लियर कट ये ना गवर्नमेंटा कुछ डायरेक्शन है ना, फिशरीज डिपार्टमेंट है ना, FDA कुछ नहीं है ना. I have spoken to the government. I have spoken to the minister. I have told them you better start raiding. ये बस फकान को ना खाए मन. Don't play with the health of the people of Goa मन. अपना को ऑफिसर ना आनी कितना इनसेंसिटिव झालो हा गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंटाकडे आम्ही एकूच मागणी आम गेले की एक्सपोर्ट बंद करे जोपर्यंत गोंयकार कन्विन्स जायना हे इम्पोर्ट जे इम्पोर्ट पयली बंद करे आणि जे इम्पोर्ट जाता ते चेक जाले बरोबर सारखे कन्विन्स जाले बरोबर गोंयकार तीन फॉर्माली ना आम्ही हुंय तरी एक्सपोर्टाचेर बंदी हाडपा पडटली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि साव्यो डायस. मुख्यमंत्री पर्रीकार परत गोंयांत येतकच राज्य कारभार चलोवपाक पर्यायी व्यवस्थेचेर ताचे कडेन उलयतले अशी भूमिका BJP आनी गोवा फॉरवर्डान घेतल्या. दोन्ही पक्षांच्या प्रतिनिधींनी प्रुडंटाच्या डिबेटींत ही माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यान रेस्ट घेवपाची गरज आसा, ताका लागून तो अमेरिकेक सावन येतकच ताचे कडेन चर्चा करतले अशें निलेश काब्राल आनी ट्राजल डिबेलो उलयल्यात. मुख्यमंत्री पदाचो चार्ज दिनासतना अमेरिकेक गेलो म्हणून राजकीय मळार खवदळ पडला. The moment he comes back this time, he is going to sit with him and tell him that if this is going to repeat, he has to make some alternate arrangements. This is already in our mind, not me. Now, at the same time, I will come to you. Huh? I'll come What to is you. it? No, alternate arrangement means not going to Congress. No. Within our, you have to make alternate within the No, government. but they might feel that alternate Now, arrangement. the very I'll fact. come to you. Yeah. असं मिस्टर वाजपेयी ना कोण आडवाणी ना कोण हो ना आता पळय मरे कसं चलता सरकार अशें कांयच ना ते दिसता परसेप्शन दिसता गोंयान. Do you have a plan B? हांव सांगता मरे गोंयान लिडर आमचे मध्ये BJPन खूब आसा. तुम्ही त्यांचे हे पळोवना म्हणजे हाव दे कॅन परफॉर्म तुम्ही पळोवना. नॉट दॅट opportunities were given to anybody or something like that. But see, today Mr. Manohar Parrikar is the leader of BJP which has been there for last so many years. Just because he is आता म्हाका सांग म्हजो बापूय जर बरो ना म्हणून ताका भायर काडून घरा कडलो भायर काडून हॉस्पिटलांत दवरूंक शकता. इज नॉट, ही इज आवर फादर. You just can't discuss. So he has to tell. He has to be told. So he advise. तू सांगला न्ही 4-5 महिने मागीर आमी सांगतले सर तू माझे 5 महिने मातशें रेस्ट कर. आमचे मदले तुका कोण कॉन्फिडन्स जावो तेंचे मदले कोणाक हवा हेजे मदल्या तू कर. आमी सपोर्ट करता कित्याक वी वॉन्ट यू टू बी बॅक. ते सद्याक सिच्युएशन येवंक नाशिल्लें. अनफॉर्च्युनेटली कितें जाता नाव एज ही हॅज सेड वी हॅव ऑल्सो डिस्कस इन आवर पार्टी दॅट we require to give him rest the way it looks like. So now let him go and come back. We will not discuss this topic. When he goes and comes back, we will sit again with him, not within us. कित्याक आम्ही फाल्यां बसपाक लागले तुमी पत्रकाराकडे पेपराक घालतले. आज गोनाचे वाटले कितें वाटलें अरे 4 जाण फिनिश 4 जाण बसले आनी आतां कितें तरी व्यवस्था करता आनी न्यू कोणाक धाडटा आनी मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो हेल्थ स्टेटस 24 वरां भितर रिलीज करात. दुयेंत मुख्यमंत्र्यान खुर्ची सोडची म्हूण काँग्रेसीची मागणी. मुख्यमंत्री आपले दुयेंस घेवन ट्रिटमेंटाक केन्ना गोंया केन्ना मुंबय केन्ना उठ्ठा आनी अमेरिकेक वता. काँग्रेसीचो ताचेर प्रस्न. काँग्रेस पार्टी डिमांड विदीन 24 hours म्हणजे तुमकां जर BJP गोंयची जी सत्ता तुमी रॉब केल्यात, अनकॉन्स्टिट्युशनल फॉर्म केल्यात, तुमकां गोंयची चिंता आसा, लोकांची चिंता आहा जाल्यार विदीन 24 hours
चीफ मिनिस्टराचे मेडिकलाचे स्टेटमेंट डिस्क्लोज करचे. अशें दिसून येता की हो जो चीफ मिनिस्टर आसा तो एक सेल्फीश आसा, स्टबनर, ग्रीड, अँड इज नॉट अ ग्रीड बट अ लस्ट ऑफ पावर. पावराक सगळो आतूर जाल्लो आसा हो चीफ मिनिस्टर. आनी तेणी सुद्दां सांगलां स्टेटमेंट आपूण खूब हट्टी म्हणून. हो हट्टपणा तुवें घरा दवरचो. हट्टपणान तुजें पब्लिकाक आनी आमच्या स्टेटीक हें करपाक जाय तुज्या सिंगल हट्टाक. हांगा USAच्यान चलता केन्ना गव्हर्मेंट आमचो, केन्ना मुंबयच्यान चलता आनी खंयच्यान चलता तें लोकांक खबर ना. टू रिप्लेस चीफ मिनिस्टर तेणी स्टेप डावन जावचें, लोकां खातीर जावचें. give a commercial break.